सकाळी सकाळी फुडें जेन्ना मोबायल ऑन केलो ऑनलायन न्यूज चॅक करपा खातीर म्हाका एक धक्को बसलो, एक शॉक आयलो. आनी आय एम शुअर नॉट ओन्ली मी, एवरी गोवन मस्ट हॅव गॉट अ शॉक ऑफ देयर लायफ, बिकॉज वी गॉट टू नो दॅट द प्रायस रायज ऑफ गॅस सिलिंडर, LPG गॅस सिलिंडर जो आसा ताजे वाड केल्ली आसा BJP सरकारान. बाय 50 रुपीज प्रायस रायज केल्ली आसा. दिस इज नॉट द फर्स्ट टायम इन दीस इयर. ह्या वर्सा ते दुसरे खेपे जाल्ले आसा. जानेवारीत 25 रुपयान सिलिंडराचो प्रायस म्हारग केल्लो आनी आयज 1 मार्चा दिसा 50 रुपयान वाड केल्लो आसा. आमकां सिलिंडर 1070 रुपयाक मेळटालो, आयज साकून खंय तरी आमकां 1117 रुपीजाक मेळटलो. वेल, डॉमेस्टीक एज वेल एज कमर्शियल LPG सिलिंडर गॅसांचो प्रायस रायज केल्लो आसा. हांव विचारूंक सोदतां BJP सरकारा कडेन, whether the BJP सरकार has completely lost it. How are they in their senses or they have really lost it? It's pathetic. 50 रुपयाचो सिलिंडराचो वाड करप म्हणल्यार तुम्ही चिता. सिलिंडर इज नॉट अ लक्झरी, सिलिंडर इज अ नेसेसिटी. तुम्ही समज प्रायस रायज आनी खंयच्या वस्तूचेर केल्ली, जावं ते एक व्हेकल बरी पॉश म्हारग गाडयांचेर, ऑर LCD टीव्हीचेर, ऑर ACचेर, ऑर रेफ्रिजिरेटरांचेर लोकांक इतलो फरक पडपाचो न्ही. कित्याक जे जे कडेन जाता तो घेवपाक शकता. पूण हे जे सिलिंडर जे आसा हे कॉमन मॅन, गरीबांतलो गरीब मनीस, इवन जो एक बिराडान रावता, भाड्यान रावता, तो देखून आयज सिलिंडर यूज करता. हेच BJP सरकारान, ह्याच मोदीन तुम्ही पळोवपाक गेल्यार सगळे पेट्रोल स्टेशनाचेर तुम्ही व्हडले व्हडले होर्डिंग पळयता आसतले. प्रायम मिनिस्टर मोदी असो सांगता फ्री सिलिंडर्स म्हणून. घरांत लोकांनी कोणेच चूल वापरची न्ही म्हणून ताणें फ्री स्किम्स काडिल्ले की फ्री सिलिंडर दिवपाचे. हे तूं ह्या सायडीन तुवें फ्री दिवन दुसरे सायडीन तूं पयशे भरपाय करूंक सोदता काय म्हूण हांव मोदीक विचारूंक सोदतां. कित्याक आयज पळोवपाक गेल्यार BJP सरकार इज आउट टू फिनीश अ कॉमन मॅन. सिलिंडर म्हणटा तो फक्त ग्रेस्त लोक यूज करना. सिलिंडर म्हणटा तो सामान्य, इवन कॉमन गरीबांतलो गरीब जावं तो मिडल इन्कमाचो देखून लोक यूज करता. आणि प्रत्येक घरात सिलिंडर गोंयकार यूज करता. आता म्हाका दिसता BJPचे हे आसा धन असा दिसता की परतून त्या बायलांक न्ही प्रिमिटिव्ह टायम्साक घालपाक सोदता. एक टायम आशिल्लो जेन्ना बायल चूल आनी मूल घेवन बसताली, पूण आयज इतली म्हारगाय जाल्ली आसा. लायटीची बिलां म्हारग केल्ली आसा BJP सरकारान, उदकाची बिलां आमकां म्हारग येतात. एसेन्शियल कॉमोडिटीज जावं ते दूध देखून जावं कांदो, भाजी, नुस्तें सगळेंच म्हारग जाल्लें आसा. आनी तितूंत आयज रिलीफ दिवपाचे सुवातेर BJP सरकार खंय तरी गरिबाच्या पोटात चिमटो काडपाक लागला. आयज BJP सरकार जॉब्स दिवपाक शकना लोकांक न्ही. पगार जाल्यार वाडना, जोडप काय ना, सगळें मोडप. लोकांचो पगार आसा तितलो आसा, पगार वाडना. आयज बर्डन आता खरें म्हणटा ते एक हाऊसवायफाक, जी बायल घरात संवसार चलयता, कित्याक जोडून हाडटा आनी एक बजट बायलेक दिता. हे 6-8 हजाराचे बजट आजी तूं घर चलय म्हणून. आयज बायलेचे बजट खंय तरी हालिल्लो आसा. कित्याक बायल म्हणटा ती सकाळी ते रात ते बजट कशें सांबाळपाचो ताजेर तो एक बर्डन आसता. आनी हितूंत आनी बर्डन केल्लें आसा. आयज म्हाका दिसता ही गजाल निशेध करपाची आसा. हांव CM प्रमोदाक सांगूंक सोदतां, यू आर स्पेंडींग सो मच ऑफ मनी, क्रोर्स ऑफ मनी ऑन ऑल द इव्हेंट्स. जावं ते मोपा एअरपोर्टाचेर पळय इनॉग्रेशनाक तुवें कोट्यांनी पयशे मोडले. व्हडले व्हडले मंत्र्यांनी तुमच्या लिडरांनी हाडून कोट्यांनी पयशे मोडून इव्हेंट केले. जुवारी ब्रिजाचेर तुवें कोट्यांनी पयशे इव्हेंट केले. पयर कार्निवल तुम्ही सगळ्या कडेन फ्लोट्स घातलो, इतले पयशे दिले, इतले गाजयलो म्हणून तुमचेच लोक सांगतात. आयज ताजेर तुम्ही इतले कोट्यांनी पयशे मोडले. आतां शिगमो येवपाचो आसा, ताजेर तुम्ही कोट्यांनी पयशे मोडपाचे. हांव म्हणटा ते पयशे तुम्ही काडून हांगा कित्याक घालना. आयज तुम्ही बोस्ट करतात की आमी प्रत्येक हाऊसवायफाक डोल दिता म्हणून 2000 रुपयाचे हेल्प दिता म्हणून. तुम्ही एक सायडीन 2000 दिता आनी दुसऱ्या सायडीन तुम्ही 20,000 काडपाक लागल्या. दुधाची म्हारगाय, उदकाची म्हारगाय, लायटीची म्हारगाय, सगळे वस्त्यांची म्हारगाय करून. सो हांव विचारूंक सोदतां की दिस इज द मॅन्डेट, दिस इज वॉट यू आर गिविंग टू द पीपल. तुमचे आय कॅन अंडरस्टँड दिस मॅन्डेट इज नॉट गिवन बाय पीपल टू ऑल. दिस इज अ रॉब मॅन्डेट. तुमचे कडेन पयशे आसा, दुसऱ्या आमदारांनी घेवन, मंत्र्यांनी घेवन, सत्तेर रावून तांकां कोट्यांनी पयशे दिवपाक तुमचे कडेन पयशे आसा. पूण हांगा एक सामान्य मनशाक पयशे दिवपाक, तांचे बर्डन लेस करपाक खंय तरी BJP फेल जाल्लो आसा म्हणून. आनी प्रधानमंत्रीचेर आनी कितें उलोवप. तो नरेंद्र मोदी जो आसा
ताजे घरांत बायल ना, ताज्या घरांत भुरगीं नात, ताका संवसार कितें आनी संवसाराचें दूख कितें तें खबर ना. सो हांव सांगूंक सोदतां CM प्रमोदाक की जाता तितले बेगीन रोल बॅक कर सिलिंडराचो प्रायस, नाजाल्यार खंय तरी 50% सबसिडी दी आनी लोकांक रिलीफ दी म्हणून. इतलेंच हांव अपेक्षा करतां. थँक्यू.